आमगेल खाण जेवण चॅनलाक तुमकां स्वागत करता आसा. तुम्ही आमगेल व्हिडिओज पळयतर आसाची जाल्यार तुम्ही आनीक आमगेल चॅनल सबस्क्रायब करूक आमगेल व्हिडिओचे सकल तांबडे अक्षरान सबस्क्रायब म्हणून बरयला त्या प्रेस करायची. ताजी लागी एक बेल आयकन आसा तेवूय ओतियाची. आमगेल व्हिडिओज अपलोड जाले कुडले तुमकां मेसेज येता. तुम्ही आमगेल व्हिडिओज पळय येता. आमगेल चॅनल लाईक करायची, शेअर करायची. आज हांव आमची गेल्याले भारी प्रितीचे दाळीतया त्या दाळीतयाचे रेसिपी घेऊन येयल्या. पळया दाळीतयाक आमी कसं कसं घालताची म्हणून. हांव 1 पाव तोरी दाळी कुकरात दवरून 5 विजील काडला आयकोन शिजोवन घेतला. ह्या 1 पाव दाळीक हांव 5 तरणी मिरसांग घेतल्या. 5 तुमगेल टेस्टा प्रकार एक पण तरणी मिरसांग तिखी असता चढून कोर येतं तरणी मिरसांग. ताजी नंतर एक सान हिंगा कुडको तिंबून घेतला. 1 मुष्टीभर मीठ, फण्णाक 1 टेबलस्पून सासम, 5 सुकी मिरसांग, गुड्डी मिरसांग आणि दीग मिरसांग बरसून पण्ण घालयत तुमगेल टेस्ट. थोडो कोथंबरी पल्ला ऑप्शनल तुमकां नाक म्हणजे तुम्ही स्किप कोर येता. हांव घालता आनी करबेव फण्णाक. आतां पळया कशें करचें म्हणून. फर्स्ट हांव शिजून घेतली दाळी लायकून घंटून घेतर आसा. घंटून अशी घेतली म्हणजे जाल्यार ती दाळी सोडवता आणि दाळी थंय लायक जाता. अशें समज 1 मिनिट बरी घंटून घेवची. आता ह्या दाळी दाटी आसा पक्कने तुम्ही दाळी थंय कालवणे करची म्हणजे जाल्यार उदक घालकाय त्यामुळे दाट आसा. दाळी थंय तुम्ही भुरकुच्या करता म्हणजे जाल्यार ताटसाणी मस्त उदक घालका म्हणना थोडे घाल्या पुरो. हांव ह्या दाळी थंय कालवणी करतर आसा. तशें न्हू हांव ह्या तोपान तूं एक इतलो हदार रबोवन घेतर आसा. हांव दाळी थंयाक उदक घालून ताजे नंतर मीठ घालता. तरणी मिरसांग अशी कटकून घालतर आसा. कोथंबरी पल्लो तुमकां इश्ट ना म्हणजे जाल्यार घालूं नकाची. रफली चॉप करचे आणि रायकोन खिरून घेवन आनी खतखत काडू दवरचे आमी. दाळी एक खतखत येवो मीठ तरणी मिरसांग कोथंबरी पल्लो पुरय दाळीन तूं ताजे मेळ्ळो चित्त तरणी मिरसांग तंतू मागीर फण्ण घालया आमी. हांगा दाळी शिजत दवरलेले कडेन तरणी मिरसांग लायक शिजल्या आणि आमी ह्या दाळीक फण्ण घालया. हांगा हांव फण्ण दवरला. हांव दाळीक तुप्पान फण्ण घालचें. हांव तेलान फण्ण घालना. तुमकां तूप इश्ट ना म्हणजे जाल्यार नारळाच्या तेलान फण्ण घालयत ऑप्शनल. तुपान फण्ण घाल्यार दाळी थंय केन्नाय रुची जेवचे. आतां आमी फण्ण घालया. तूप उंच तर आसा. सासम परपर येतर आसा. सुकी मिरसांग अशी कटकून दवरले हांवें. सुकी मिरसांग घालची. सुकी मिरसांग घालचे तरी एक 3 पाती करबेव घालता. घालून कूडले बंद करून सोड्याची. नानातला पण्णा पुरंबोळ पुरा भायर वता. येतान तो भितरही घेता. आता धांगणी काणू हिंगू उदकान दवरलेले घालतर आसा. हांव केलो जाणां हिंगा पिट्टी यूज करताची. हिंगा पिट्टी यूज करतल्याना फण्ण भाजयतना तेन्ना हिंगा पिट्टी घालयत. हिंगा उदक अशी पेस्ट हिंग आणना तिल्यान तेवूय जाता. आतां आमगेल दाळी थंय रेडी जाला. हुन दाळी थंय रेडी जाला. आमची गल्याल एक भारीच प्रिती वस्तू ह्यो. तुम्ही घर खंडिता ट्राय करायची. भारी रुची जाता. म्हाका कमेंट करायची. आमगेल व्हिडिओ पळयल्याक तुमकां धन्यवाद.